शुद्ध शाकाहारी पळयतात एकदम तोंडान उदक येवपा सारके जेवण. तर सगळ्यांक पयलीं आमी मूग धुवन भिजोत दवरया. 8 ते 9 वर बरें भिजोवप. आता हे दुसरे दिसा पळयात. दोन बटाट लागतले आमकां. बटाट आमी सोलून घेवया आणि हे भाशेन कातरून घेवया. आता तोपान आमी उदक घालून मूग शिजोवन घेवया. तुमकां जाय जाल्यार कुकरान पासून तुम्ही शिजोवपा जाता. हांव चडशे कुकर वापरना, खूब कमी वापरता हांव. आता मूग शिजोवन घेता. म्हाका 35 मिनटां लागले हे मूग शिजोवपाक. मुगा वांगडा बटाटे घालतलो हांव. करवळ्याची पानां घालतलो. इल्लें मीठ घालतलो. आता मिक्स करून घेवया. हे मुगा गाठी न्ही हा, सिमिलर आसा. टायमर लायता. कायल तापरे उपरांत 1 टेबल स्पून सुकी कोथिंबीर, हे बडीशोप अर्धे टीस्पून, मिरयो 6 ते 7 आसा, 2 लवंगां, 2 वेलची आणि मिरसांग, 2 गोंयचे मिरसांग, 1 काश्मीरी मिरसांग, तिखसाणेक आणि कलर येवपाक मातशें आमी भाजून घेवप. 2 मिनटां जाल्या उपरांत आमी घालया खसखस. खसखस घातल्या उपरांत रोखडेच काडपाचें. गॅस बारीक करप हांगासर. आता खसखस रोखडे फुटपा लागता. हे खसखस फुटपा लागला पळय कशें पट पट करून. सोमतें एका सायडीन काडया, थंड जावनी. हे निवल्या उपरांत आमी वाटप तयार करया. आता अर्दो वळ नाल्ल आमी भाजून घेवया. भाजताना पासून तुम्ही हळद घालपा जाता. मागीर मातशें लेट घालता कित्याक म्हाका लासलेले फ्लेवर नाका. हळद ऑलरेडी रोखडेच नासता. मागीर भाजताना अर्दो टीस्पून हळद घालता हांगासर हांव. आता हे निवले उपरांत आमी वाटप तयार करया. आता हे निवले आसा. हांव वाटप तयार करता उदक घालून. चड उदक घालप ना, तितलेच घालप उदक आणि सारखे बरें वाटून घेवया. आता एका तोपान तेल घालता, 2 कुलेर तेल, आणि आता सांसवां घालता. तेल तापल्या उपरांत सांसवां घालप, रोखडे फुटपा लागतले. आणि मागीर आमी घालया हिंग, 1 चुटकी हिंग घालया. करवळ्याची पानां घालया, करीपत्ता, आणि तोळसून घेवया. आणि रोखडेच मसालो घालया. मसालो घालून बरें भाजून घेवप. 6 ते 7 मिनटां मसालो भाजून घेवप, बरें भाजून घेवप. हांगासर आता उदक घालप ना. 2 टमाटर घालता. हे भाशेन कातरून घेवप. टमाट हेच भाशेन कातरून घेयात. तुमकां जाय तशें करनाका, हेच भाशेन कातरून घेयात. जेन्ना वाडटली न्ही जेवण तेन्ना पळोवपाक सुंदर दिसतले. आता आमी उदक घालया. इतले थोडेशें उदक घालया. मिक्सरान जे कितें उरलेले आहा न्ही इल्लें उदक घालून सगळे वापरया. आता आमी हांगासर मूग आणि बटाट घालया शिजलेले. उदळ आमी शिजयल्ले ते. आणि जितले आमकां उदक जाय पडटलें न्ही ते मूग शिजयल्ले उदक आमी हांगासर घालप. हे पळया, हे मूग शिजयल्ले उदक फूल प्रोटीन हांगासरच आहा, काय वेस्ट जावना. मिक्स करून घेवया. आणि हांगासर आता आमी मीठ चेक करून घेवया. मीठ सारकें आहा काय ना. मीठ घालया आणि सारकें दवळून घेवया. 1 मिरसांग घातला हे भाशेन कातरून, आणि जिते कोथिंबीर हे घालून 5 मिनटां शिजोवप. 5 ते 8 मिनटां शिजयल्यार पुरो. आणि हांगासर एक धाकटेशे गोडाचे तुकडे घाल. गोडाचे तुकडे घातले उपरांत कडयेन तुमकां ट्विस्ट येतले, हे हुमण. हे पळयात 7 ते 8 मिनटां उपरांत तुमचे इतले सुंदर व्हेजिटेरियन, व्हिगन म्हणा, सात्विक जेवण म्हणटा पळय ते हांगासर आहा रेडी. तुम्ही हे का कितें म्हणटले म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात. तर हे असलेले आमचे आजचे व्हेजिटेरियन लोकां खातीर स्पेशल डिश. तुका कशें दिसले कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब करू ना जाल्यार व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. आणि व्हेजिटेरियन तुमचे फ्रेंड्सा वांगडा व्हिडिओ शेअर करा. मेळया दुसरे व्हिडिओ. तेन्ना पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.